नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। भाजपाची उत्तर गोंयची उमेदवारी परतून श्रीपाद भाऊक भाजपान जाहीर केली 195 उमेदवाराची पयली वळेरी। मंत्री ढवळीकार आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यांमदी पेटले। मडकय मतदारसंघात पंचायत चलो अभियाना वेळार घडलो प्रकार। लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पलाक पक्षाची दारां सदांच उक्ती। मनोहर पर्रीकारांची कमी भरून काडप अशक्य, श्रीपाद नायकान उक्तायली खंत। भाजपाचे विकसित भारत संकल्प पत्र सुजाव अभियान सुरू। गोयच्यान भाजपाचे राष्ट्रीय संकल्प पत्रांत 50,000 सुचोवण्यो धाडपाची गोय भाजपाची मोख। स्कूटरीक धपको मारून पळ काडपी पर्यटकाक थळाव्यांनी धरून पुलिशेच्या केलो सुवाधीन। म्हापशेच्या घाटेश्वर नगर खोल्ली वाठारांतलो प्रकार। काणकोणा बायलेचे गळ्यांतले मंगळसूत्र फारावपाचो यत्न। दोग बायलांक रंगे हात धरली। तिसरे बायलेन काडलो पळ। आता खबरो विस्तारांत। पंचायत चलो अभियाना वेळार मडकय मतदारसंघात मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यांमदी पेटले। 39A आनी हेर विशयावेल्यान मंत्री विश्वजीत राणे हांकां प्रश्न विचारपाक आयिल्ले आरजीचे कार्यकर्ते आनी मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे मदीं वादावादी जाली। एकामेकांच्या आंगार धांवूनय वचपाचो प्रकार घडलो। टीसीबीचे क्वेश्चन आसा, 39Aचेर क्वेश्चन आसा, पयलीचे मागीर हेचेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता। टीसीबीचे क्वेश्चन आसा, 39Aचेर क्वेश्चन आसा, पयलीचे मागीर हेचेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता। टीसीबीचे क्वेश्चन आसा, 39Aचेर क्वेश्चन आसा, पयलीचे मागीर हेचेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें तुका सांगपाक शकता। टीसीबीचे क्वेश्चन आसा, 39Aचेर क्वेश्चन आसा, पयलीचे मागीर हेचेर क्वेश्चन आसा। कितें जालें म्हणल्यार आतां पेशंट सारकें लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल पर्रीकार हांचे खातीर पक्षाची दारां सदांच उक्ती आशिल्ल्याचे उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक सांगता। दुसऱ्या राजकीय पक्षांतल्या फुडाऱ्यांक आमी भाजपान घेवपाक शकतात जाल्यार आपल्या मनशांक कशे कुशीक दवरतले अशें ताचें म्हणणें। तशेंच सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांची कमी भरून काडप अशक्य आशिल्ल्याचे ताणें ह्या वेळार सांगलें। प्रश्न हे फावट मनोहर भाई ना लोकसभा वेंचणुके कमी दिसता त्यांची। डेफिनेटली कमी आमकां सदांच ताजें दिसता की ताजें जें मार्गदर्शन ताजें जें सपोर्ट पार्टीक मेळटालो निश्चितपणे ताका आमी मुखलेले आसात ती आमी पोकळी भरून काडूंक शकची ना। परंतु आमी प्रयत्न करता सगळे कार्यकर्ते सगळे भारतीय जनता पक्षाचे लिडर मिळून ती पोकळी भरून काडपाचो प्रयत्न करता। आनी लास्ट प्रश्न, काय असंतुष्ट भाजपचे जे लोक आसात, फॉर एक्झाम्पल उत्पल पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, हांकां तुमी लागीं ह्या वेंचणुकेच्या निमतान परत पक्षान हाडप किंवा घेवप? तांची इच्छा तांणी जर हे दवरलो जाल्यार निश्चितपणे ताजेर विचार जाले। डेफिनेटली तुमचो संपर्क बी आहा तेंच्या कडेन? संपर्क तशें पर्सनली संपर्क आहा, पण तांणी इच्छा प्रदर्शीत करपाक जाय न्ही। बाबा अशें कितें जालें तें जालें की आमी दुसऱ्या पार्टीचे लोक भारतीय जनता पार्टी घेता, आमचे स्वताचे लोक आसात तांकां कशें आमी कुशीन दवरतले शक्य। भाजपाचे विकसित भारत संकल्प पत्र सुजाव अभियान गोंयांत सुरू जाला। शेनवारच्यान उत्तर गोंयांत जाल्यार आयतारच्यान दक्षिण गोंयांत हे अभियान सुरू जाता। ह्या अभियाना खाला देश पातळीचेर आनी गोंय पातळीचेर भाजपाचे अभियान रथ भोंवताले। ह्या वेळार लोकांक ह्या रथार सूचना पत्र मेळटले, जंय लोक तांकां कितें अपेक्षीत आसा तें बरोवपाक शकतले। दर दिसा 2 वेगवेगळ्या मतदारसंघांत हे रथ भोंवतले। 40 मतदारसंघांतल्या लोकांची मतां जाणून घेवन उपरांत ताचो आस्पाव भाजपाचे संकल्प पत्रांत म्हणल्यारूच जाहीरनाम्यान करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या।
भारतीय जनता पार्टीचे निवडणुकीचो मॅनिफेस्टो आणि जाका आमी संकल्प पत्र अशें म्हणटात त्याचे इनिशियली सुरवात जी आसा ती आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी 26 फेब्रुवारी दिल्ली हांगासर केली आणि त्याच्या नंतर गोंयभर देशभरा भितर अशा पद्धतीचे मॅनिफेस्टोचे पत्रकार परिशद आणि ते गाडयो ज्यो परत जे भोंवतले त्याचे लॉन्चिंग हे संबंध देशभर करतात. गोंयान आज आमी करप अशें ठरयल्लें आसा स्टेट म्हणून आणि दोनूय जिल्ह्याचे 3 तारखेर फाल्यां मडगांव हांगासर जातले आणि 4 तारखेर म्हापसा हांगासर जातले आणि त्या निमित्तान आमी ठरयल्लें आसा की गोंयभर वेगवेगळी सजेशन जी आसा ती लोकांची सजेशन साधारण 50,000 लोकांची सजेशन घेवप अशें ठरयल्लें आसा. मैनिफेस्टो यात्रा सुझाव आपका संकल्प हमारा, विकसित भारत मोदी की गॅरंटी या विषयाचेर आज म्हणजे केंद्रात त्यांच्या सगळ्यांकडल्यान सुझाव मागला की विकसित भारत करपा खातीर माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात 10 वर्षाच्या कार्यकाळात आम्ही जो मॅनिफेस्टो आमच्या सांगला ती गजाल आम्ही पुराय केल्या. जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत जाका आमी म्हणटा की पुराय देशाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर माननीय मोदींनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट त्या खातीर वेगवेगळ्यो गजाली केल्या आणि हो संकल्प म्हणजे आमी म्हणटा की सुझाव आपका ताच्या खातीर आमी प्रत्येका खातीर जे लेटर दितले मिस कॉल दिवन परत मोदी ॲपाचेर वचून सगळ्या पद्दतीन प्रत्येकान आपल्यो आयडियाज ह्यो म्हणजे इट इज अ पिपल्स मॅनिफेस्टो. इट इज नॉट ओनली द पार्टीज मॅनिफेस्टो बट इट इज अ पिपल्स मॅनिफेस्टो. वो लोकांचे संकल्पपत्र आसा आणि ते लोकांचे संकल्पपत्र लोकां कडल्यान आयडियाज त्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर खास करून जाका आमी म्हणटा की यंग मायंड्स ज्यांच्यो आयडियाज ज्यो आसा नवीन आयडियाज ह्यो सगळ्यां कडल्यान येवच्यो हाज्या खातीर हे संकल्पपत्र आमी लोकां कडल्यान ह्यो सगळ्यो आयडियाज मागयल्या आणि ताजें इम्प्लिमेंटेशन करतले. काणकोण बस स्टँडार एका बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र फारावपाचो यत्न करपी 2 बायलांक काणकोणकारांनी रंगे हात धरले. ताचे वांगडा आशिल्ले 3रे बायलेन थंयच्यान पळ काडलो. चाळविल्ल्या थळाव्यांनी 2 बायलांक पुलिसाच्या सुवाधीन केले. मजगतीं ह्या 2 दिल्लीच्या बायलांक पुलिशेन अटक केली. सोमारा ह्या 2 बायलांक न्यायालयान हाजीर करतले. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्यो घडणुको बऱ्योच वाडल्यात. अशीच एक घडणूक शेनवारा काणकोणच्या बस स्टँडार घडली. बशीन चडटना एके बायलेच्या गळ्यांतल्या मंगळसूत्राक 2 बायलांनी हात मारलो. बायलेन बोवाळ केल्या उपरांत ह्या बायलांनी थंयच्यान पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण थळाव्या लोकांनी तांकां रंगे हात धरली. तांचो हो चोरयेचो डाव फसलो. तांचे वांगडा आनीक एक बायल आशिल्ली, पूण बोवाळ जाले उपरांत तिणें थंयच्यान पळ काडलो. मजगतीं ह्या 2 बायलांक थळाव्यांनी पुलिसांच्या सुवाधीन केली. 12:30 गाडयेर हांव घर वचून चडून येयल्लें. हय मागीर फाटल्यान 3 जाणां उबे आसले. ते गळ्याक हात घायलो आनी ते तोडले मागीर मंगळसूत्र आनी ती अशी ओडून लागली फाटल्या डे. आनी कितें ओडटा काय म्हूण पळयल्यार ती थिंगा म्हागे कानार सोडली आनी धांवत गेली ओन घेवन. मागीर हांवें एकडे ओडलो. हय म्हणटरे एकडे ओडटरे म्हाका हाती मेळ्ळें आनी ती धांवली. मागीर बसीकार कंडक्टर आसलो. अरे मागे भांगर तोडलें ह्या चोरांनी म्हणटरे तो सकयल देंवलो बशीन आसलो. मागीर बळ येतरे तांकां धरलो फुडें येवन. एक न्हिपली 3 जाणां आसली ती. हांवें जाणा ही गेली अशें म्हणून लोकांनी धरले तांकां. हय लोकांनी धरले तांकां मागीर चोर म्हणटरी. तो येयलो कंडक्टर धांवत. काणकोणांत तुमी इतलीं वर्सां बाजारांत येता अशें पयलीं घटना केन्ना जाल्ले? हें पयली फावटी जालां अशें? पयली फावटी जालां. पूण ती बायलो कितें अशी बसी चडपा सोदताली काय? बसीर चडपा आमी सगळीं बसीर चडपा वयर चडटालीं. मातशें अशें चडशें आसलें सकयल आसलें चपणार. चडशें भितर चडशें आसलें. जशी मोठी शहरांनी आमी चेन स्नॅचिंगाची ज्यो घटना घडलेल्या आयकता, काणकोण सारकी भांगा सुद्दां अशी घटना घडलेली आसा चेन स्नॅचिंगाची. सुलक्षा वेळीप ही बायल खोतीगांवची हांगा भाजी विकपा येता गेली कित्येक वर्सां. आज ती बसी चडटा आसतना तिणें नोट केलें की आपणाली कोण तरी चेन ओडून काडटा तोडून. तेन्ना तिणें बोवाळ केलो. ती तशीच चेन सोडून गेली. जी 3 जाणां बायलां आशिल्लीं ती लोकांनी बोवाळ करून ती धांवली बस स्टँडार आनी तांकां धरून हाडली. धरून हाडटा आसतना एकली बायल तितूंतल्यान पळय आनी 2 जाणां काणकोण पुलिसांनी अरेस्ट केल्या. तेंची नांवां आसात राधा वेलगी रेजिडेंस ऑफ दिल्ली आणि वनिता रंगस्वामी रेजिडेंस ऑफ दिल्ली. हांकां 2 जाणांक काणकोण पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा आनी फाल्यां तांकां प्रोड्यूस करपाचें आसा.
गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. वास्को मडको नेटान चालू आसा. कोणूच हाचे आड कारवाय करपाक सोदिना खंय. मडको कोणाच्या आशिर्वादान सुरू आसा तें कळपाक मार्ग ना. पळयात पुराय बातमी. वास्को सद्याक मडक्याचे थैमान. दुकानां, हॉटेलां ना जाल्यार खंयच्या तरी बिल्डिंगेच्या कोनशाक मडको घेवपी बशिल्ले दिश्टी पडटात. पळोवपाक गेल्यार मडको तसो बेकायदेशीर, पूण दिसा उजवडा चलपी मडक्या कडेन पुलिशेनूय आड नदर केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. देखून मडको घेवप्यांक नेमको कोणाचो आशिर्वाद आसा तेच कळपाक मार्ग ना. आमी एक गेल्या म्हयन्यात आमी एक इशू हायलायट केल्लो की वास्को मडको जोरान चालू आसा म्हणून. तेच्या मागीर पुलिसांनी खंय तरी एक्शन घेतली आनी तो मागीर पुलीस एक्शन घेवन खंय तरी तो 1-2 दीस तो बंदूय जालो. पूण आतां आमी पळयता जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां शॉप दिसता खंय तरी म्युन्सिपाल्टीची एरिया आनी हे म्युन्सिपाल्टीचे शॉप, म्युन्सिपाल्टीचो हो जागो, हांगा म्युन्सिपाल्टीचे लोकूय रावता आनी तेच्या सकयल एक मडको सारको जोरान चालू आसा. खंय तरी पुलीस हेचेर आमी जेन्ना न्यूज करता पुलीस खरेंच हेचेर एक्शन घेतात, आपलें काम करतात. पूण आमकां खंय तरी पळोवंक दिसता जे हे मडकेकार जे हांगा जे म्हणल्यार एक वर्ड हा की बीट घेतात आनी तेंचो जो ओनर आसता तो खंय तरी पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्शियल आसा आनी तो खंय तरी अशें दिसता जेन्ना हे हांगा पॉलिटिशियन आसा तांकां खंय तरी तो फंडींग करता इलेक्शना टायमार म्हणून खंय तरी तेजें कांयच जायना. आमी वास्को पळयता खंय तरी बिल्डिंगे सकयल खंय तरी म्युन्सिपाल्टीच्या एरियान आनी हॉटेलाच्या भायर, बार्रा भायर हे सगळे मटकेकार ओपनली बसतात. आनी जे आमकां आनीक इन्फॉर्मेशन कळ्ळा की जे वास्को खंय तरी जो मटको घेता तेचे पॉलिटिकली कनेक्ट खूब बरें आसा म्हणून खंय तरी कांय जायना. आनी आमकां दिसता पुलीस हय आमी दिसता की खूब बरें काम करता पूण तेंचे हात खंय तरी बांदलेले आहा हे पॉलिटिशना खातीर म्हणून हेंचेर खंय तरी एक्शन जायना. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिळोगी. मंत्री रवी नायका फाटोफाट आतां मंत्री सुदीन ढवळीकारूय म्हणटा भविष्यात गोंयाक तिसरो एअरपोर्ट गरजेचो. तिसऱ्या विमानतळाची मागणी घडये काणकोणाय जावपाक शकता म्हूण मंत्री ढवळीकाराचें विधान. रवी आनी सुदीन गोंयच्या राजकारणांतले 2 खडेगाठ पात्रांव. फोंड्या म्हालांतले हे दोनूय पात्रांव एकमेकांचे पारंपारीक राजकी प्रतिस्पर्धी. मात ह्या दोगांचे सद्याक एका गजालीचेर एकमत जाल्ले दिश्टी पडटा ते म्हळ्यार तिसरो एअरपोर्ट. 2 दीस आदीं रवी नायकान गोंयाक तिसरो एअरपोर्ट जाय पडटलो म्हूण विधान केल्लें. आतां मंत्री सुदीन ढवळीकारूय म्हणटा फुडले 10 वर्सांत गोंयच्या पर्यटकांचे गणीत करीत जाल्यार तिसरो एअरपोर्ट जाय पडटलो आनी घडये तो खंय काणकोणा जावंक शकता. बंद पडटा दाबोळी विमानतळ बंद पडटा ना सध्या तरी कांय ना. चालू आसा, चालू उरतलो, दोन्ही चालू उरतले. आतां आमचे खुबशे टुरिस्ट येतात आनी आनीकय येवपाक जाय पूण आमकां हे 2 एअरपोर्ट फुडें पावना. एक वेळ मागीर तिसरो 2 एअरपोर्ट आमचे जे आसात आतां चलतले. वास्को तोय चलतलो आनी पेडण्याचो चलतलो कळ्ळें न्हू. म्हणजे कितें आसा जितलें वाडटा तितले आमच्या लोकांकूय जॉब मेळटा. आतां सपोज टॅक्सीवाले आसा टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा, वास्कोय मेळटा आनी थंय पेडण्याय मेळटा. म्हणजे हे सगळे तरेचे प्लॅनिंग करून आमच्या सरकारान केलां आनी तेजें लक्ष सगळें आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत ते पळयता सगळे तरेचे आनी तांकां वेगवेगळे स्किमी दिता आनी तितले थंय हें करपाक तांकां आनी टॅक्सीवाल्यांक कितें तरी बेनिफीट दिवपाचें तेजेर विचार आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत. म्हाका तरी तशें दिसना कारण रायट फ्रॉम बिगिनींग इफ यू सी से आफ्टर लिबरेशन गोंय ट्युरिजमाक इम्पॉर्टन्स दिवपाक लागले. त्या दिसा पसून त्या आज पर्यंत जे पॉप्युलेशन ट्युरिस्ट पॉप्युलेशन गोंयांत वाडटा तें पळयत जाल्यार आमी फुडें 10 वर्सांनी खूब कमी पडटलें अशें दिसता. मागीर तो दाबोळीचो एअरपोर्ट आमचो आसा. आनी सकाळी अशी मागणी येतली की एक एअरपोर्ट काणकोणाय करप. सो हें मुखार जावंक शकता कारण प्रत्येकाक आज इमिजिएट एक्शन जाय ताचेर आत्तां उलोवपाक अर्थ ना. कारण एका वेळार 25 लाख लोक गोंयांत येनाशिल्ले, आज 1 कोटी लोक गोंयांत. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्रा वतीन शॉर्टलिस्ट केल्ल्या 312 लाभार्थ्यांक वेगवेगळी उपकरणां वाटली. सुमार 15 दुयेंती हांगा उपचार घेवपाक येतात. दर एका दिव्यांग भुरग्याक एक बरी जीण मेळची ह्या हेतान ही उपकरणां वाटिल्ल्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. एक म्हयन्या भितर म्हाका दिसता की अरावंड 20 लॅक्स वर्थ इक्विपमेंट्स आमी दिले आनी सादारण ते 332 एड्स एंड एप्लायन्सीस 312 एड्स एंड एप्लायन्सीस हांगा दिल्ले आसात. आनी आतां सगळ्या लोकांक कळटलें कारण कोणाक खबर म्हायती नाशिल्ली
म्हणजे दिसाक कमीत कमी आमचे 15 पेशंट्स ह्या हातून भितर बेड घेतात आनी तांकां इक्विपमेंट्स वतात 20 lakhs वर्थ ह्या केल्ले आसात पयल्याच म्हयन्या भितर आमी स्टार्ट करून पयल्याच म्हयन्या भितर खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता कळ्ळें न्ही हय सोल्युशन्स खूब येतली आमी सगळ्यांनीच विश्वास दवरलो जाय डेफिनेटली आमच्या दिव्यांग भावा भयणीक एक कम्फर्टेबल लायफ जगपाक मेळटलें. हे जे आतां ऑर्गनायझेशन केलेलें आहा आमच्या फॅसिलिटी दिवपाक आमच्या हँडिकॅप लोकांक बऱ्यांतले बरे आमचे लोक तिका गरजेचे हे आमचे खंयचे स्टेटीनी ना हे फर्स्ट टायम हे आमच्या स्टेटीन केलेले आहा वाल दिता आमच्या CMाक आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर तशेंच आमचे एकाय सण नासतना आमचो हेल्थ मिनिस्टराक ते तोय हिंगासर खूब कामां करता पयला हॉस्पिटलाचे मेडिकलाचे फॅसिलिटी कशी दिलेली आहात आमच्या सुपर स्पेशलिस्ट वॉर्ड खुबशे व्हडले म्हाका दिसता आमच्या इंडियेक खंयच्याच स्टेटीनी व्हडली हॉस्पिटल ना आनी तशेंच EPIs हिंगासर आमी सायकली दिता व्हील चॅरी दिता जावं ब्रेक्स दिता मागीर कोणाक आतां मेडिकल कोणाक तांकां दुसरे फॅसिलिटी आहा वॉकिंग स्टीक आहा ब्लायंड मनशाचे खातीर दिल्लेले आहा ब्लायंड स्टीक आहा म्हणजे तरी तांकां येवपाक गव्हर्मेंटान आनी खूब आमचो मिनिस्टर सुभाष फर्नांडीस इतले तरेन लोकांचे बरें चिंतलेले आहा आनी अशेंच तरेन चिंतचे. विमान कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावेल्यान बंद करून मोपा विमानतळाचेर व्हेले. ताका लागून दाबोळे विमानतळ बंद जातलो हें निश्चित आनी हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो असो भंय बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगस हाणें उक्तायला. भाजपा सरकारा खातीर लोकांक त्रास जायत आसा देखून येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या भ्रश्ट भाजपा सरकाराक घरांत हाडपाक जाय असो उलोय वेंजीन ह्या वेळार मारलो. हांवें जेन्ना CMाक कावंटर केलो की हाव यू आर गोइंग टू एन्श्योर दॅट दी मॅनेजमेंट ऑफ दीज फ्लायट्स दॅट इज कटार एअरवेज फॉर एक्झाम्पल इंडिगो आहा हाव दे आर गोइंग टू सस्टेन टू मॅनेजमेंट कॉस्ट टू ऑपरेशनल कॉस्ट म्हणजे दोन कोणी स्टाफ दवरपा जाय तेन्ना मोपाय दवरपा दाबोलीन दवरपा कितकोन दवरतले तुमी जरी तरी तांकां लुक्रेटीव ऑफर दिनाय ती दाबोलीन सस्टेन करपाक जाल्यार दे वील हे मागे म्हणप कितें दाबोलीन बंद पडपाना म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंट बंद करपाना पूण स्टेट गव्हर्मेंट इज किपींग मोपा एट अ व्हेरी रिजनेबल प्रायस सो वाय वील द ऑपरेशन कॉस्ट बी बेड बाय द ऑपरेटर्स ऑपरेशन कॉस्ट वाडटलो न्हू तांकां कितें ऑपरेटराक वॉट इज द मेन कन्सर्न ही हॅज टू मेक शुअर दॅट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इज डन सेफली. Now, if he has to transport personals from X to Dabolin and X to Mopa, why he has to bear the operational cost? Starting with Qatar Airways, this is going to continue. And the Chief Minister is unable to ensure that Dabolin will not stop. This is a big failure of this government. Dabolin is going to stop and it is going to be because of this BJP government. The entire North Goa and South Goa has to come together and change this government to ensure that these both airports will sustain together. ना जाल्यार हेच सरकारा बरा जरी तरी आमी रावले आनी ह्या सरकारा पतून निवडून हाडले आनी ह्या सरकाराक जर तरी MP जर तर आमी निवडून हाडले जाल्यार म्हाका दिसता हे आमी फोंडा पडत रावतले आनी हेंगे आश्वासनां दीत रावतले. हेंगे दोनी इंजीन जाम जाल्ले एक इंजीन तो धांवत आसता आनी तेगेले बेरिंग आतां जाम जाल्ले हे प्रॉब्लम जाल्ले आनी दे हॅव टू चेंज हे आख्खें ओवरऑल जावपाक जाय आज गोंयांत आनी ओवरऑल जावन म्हाका दिसता आख्खो सिस्टम चेंज जावपाची गरज आसा आनी पीपल ऑफ गोवा मस्ट कम आउट एंड वोट. सगळ्यांनी आज वोट मारपाचो खंयची कम्युनिटी जावन कित्याक सगळे कम्युनिटी वयतले दाबोली वयताय सगळी कम्युनिटी आज 2 एअरपोर्ट उजा करपाक सोदताय सो म्हाका दिसता पीपल आर गोइंग टू गेट इफेक्टेड. इट इज नॉट ओनली अबाउट द एअरपोर्ट इट इज अबाउट एवरीथिंग इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक त्रास जायताय लोकांक उदका लागून त्रास जाय सगळ्या त्रास जायताय. सो आज दिस इज द इश्यू. टुरिजम इज ऑलरेडी इफेक्टेड फ्रॉम द टाइम मोपा इज कम टुरिजम इज ऑलरेडी इफेक्टेड. There is no South Goa tourist coming. I am coming from a very rich coastal belt. 23-24% of the coastline belongs to me. I am responsible for this coastline as the MLA of Benaulim constituency. आज तूं चोयल जाल्यार हांव काल सांजचे हांव बाणाले आसलो बाणाल बिचार आसलो and yesterday was a weekend, was a Friday weekend and tables were empty on all the restaurants. तूं शेकां जर काल गेलो tables were just hardly 40% full आसले आनी आज कितें this is just month of March. हो मोद पीक सीजन आसपाक आशिल्लो सो एवरी इयर इफ यू सी द टुरिस्ट सीजन इज डिक्रीजिंग.
गुबळी वखदांच्या वेव्हारान घुसपिल्ले आनंद साळगांवकर ह्या 40 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मडगांव पुलिशेन अटक केला. तो मांद्रेचो नागरीक अशें कळ्ळा. ताचे कडल्यान 2,71,000ची गुबळी वखदां ह्या वेळार पुलिशेन जप्त केली. हातूंत 3.80 ग्राम MDMA, 18 एक्स्टसी टॅबलेट, 14.66 ग्राम चरस आनी 0.08 ग्राम LSD पेपराचो आस्पाव आसा. पुलिशेन ताची कार जप्त केला. आम्ही एक नार्कोटिक रेड मारली. We conducted a narcotic raid wherein we apprehended one person by name Anand Harishchandra Salgaonkar, age 40 years, resident of Mandre, and he was caught red-handed for being in illegal possession of 3.80 grams of MDMA, 80 pills of tablets of ecstasy, weighing around 7.93 grams, then around 14 grams of charas, and some LSD papers. So we conducted the narcotic raid yesterday between 12 o'clock to morning 6 o'clock, and we have registered an offence under the provisions of NDPS Act, that is under section 20B2A and 20B of NDPS Act 1985. Now Azog cost around 2,70,000 in international market. Okay, and this is psychotropic substance. Into narcotic drugs we asa psychotropic substance. For example, charas bhi asta koi to ek narcotic drugs an eta classification, and LSD, MDMA will come in psychotropic substances. उत्तर गोयची लोकसभेची तिकेट परतून एक फावट श्रीपाद नायक हांकां मेळ्ळ्या. भाजपान लोकसभे खातीर आपली पयली वळेरी जाहीर केली. हे पयले वळेरेंत 195 सिटांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे फावट वाराणसीच्यान लोकसभेची वेंचणूक लडयतले. भाजपाचे फुडारी विनोद तावडे हांणी लोकसभा उमेदवारांची नांवां वाचून दाखयली. 16 राज्यां आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशांतली मेळून 195 उमेदवारांची नांवां भाजपान पयल्या टप्प्यात जाहीर केली. हातून 34 केंद्रीय आणि राज्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 2 आदले मुख्यमंत्री तसेच 28 बायलांक 50 परस उणी पिराय आशिल्ल्या 47 जाणांक भाजपान संद दिल्या. महत्वाची गजाल म्हळ्यार अनुसूचित जातींक 27, अनुसूचित जमातींक 18, ओबीसीच्या 57 उमेदवारांक संद दिल्या. ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57, ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है. वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, गोवा, नॉर्थ गोवा श्रीपाद नाईक. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.